नमस्कार आनी तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार. हांव नागेशराव सरदेसाय. आमी आसात केरकार आर्ट कॉम्प्लेक्स हे कलंगूट आशिल्ल्या आर्ट सेंटरान. हांगा एग्जिबिशन चालू आसा, ताचें नांव आसा गोवा रिलोडेड. हें गोवा रिलोडेड हें एग्जिबिशन एक्चुली हांगा गोंयांत हाडिल्लें आसा. ताच्या पयलीं हें जानेवारीन दिल्ली जाल्लें आसा. दिल्ली इंडिया आर्ट फेअर आसा, ताच्या बरोबरूच सायमल्टेनियसली हें एग्जिबिशन नीव आर्ट गॅलरीन जाल्लें आशिल्लें. तें गोंयचे 16 आर्टिस्टांक घेवन थंय तांचें एग्जिबिशन करून तांचे पेंटिंग्साचें वालोर थंय आसा काय ना हें पळोवपाचो यत्न आशिल्लो. थंय वेरी सक्सेसफूल आनी कमेंडेबल अशें एग्जिबिशन जाल्लें. अनेक क्रिटिक्सांनी, अनेक कलेक्टर्सांनी ताका सगळे आर्टिस्टांक, सगळे वर्कांक उठून धरिल्ले. हे आर्टिस्टांक दिसलें की हांगाय तें एग्जिबिशन दाखोवचें, सो दॅट आमच्या गोंयकारांक आमची गोंयची कला पळोवपाक मेळची. त्या नदरेन हांगा प्रदीप नायक आनी विजय भाणारे आनी दोगूय जाणांनी मेळून हांगा गोंयांत तें एग्जिबिशन करचें ठरयलें आनी हें एग्जिबिशन आमी पळोवपाक आयिल्ले आसा. तें एग्जिबिशन पळोवया. ताजे उपरांत आमी विजय भाणारे हाचे कडेन उलोवया आनी ताजे उपरांत आमी सगळ्या आर्टिस्टां कडेन उलोवया. तांचे विचार हे तांच्या वर्का बद्दल, तांचे आयडियाज जाणून घेवया. आमचे बरोबर आसा गोवा रिलोडेड हें एग्जिबिशन गोंयांत केरकार आर्ट कॉम्प्लेक्सान घाल्लें आसा. जो वन ऑफ द मेन आर्टिस्ट आसा जाणें हें फुडाकार घेवन, प्रदीप नायक आनी विजय भाणेरे हांणी फुडाकार घेवन हें एग्जिबिशन घाल्लें आसा. तो विजय भाणारे आमचे बरोबर आसा, ताजे कडेन उलोवया. विजय, वेलकम टू द शो. हें एग्जिबिशन तुवें घाल्लें आसा, तुमी घाल्लें आसा, इनफॅक्ट सगळ्यांनी मेळून घाल्लें आसा, पण तुवें आनी प्रदीप नायक हांणी फुडाकार घेतलो आसा गोंयांत एग्जिबीट करपाक. जाल्यार ताजे बद्दल थोडें सांग. गोवा रिलोडेड ते कितें जालें, जेन्ना एग्जिबिशन आमी दिल्ली करपाचो जेन्ना विचार केलो, न्यू आर्ट सेंटर, आनी तें एग्जिबिशन इंडियन आर्ट फेअर हाजे कडच्यान थंय कोइन्सायड जातालें. सो पयलीं आमकां ताचो प्रिव्यू गोंयांत करपाचो आशिल्लो, पूण जालें कितें, जानेवारीन आमचो शो आशिल्लो आनी ताचे पयलीं गोंयांत करतले म्हूण धरिल्लें, पूण टायम कन्स्ट्रेन आशिल्ल्यान आमकां करूंक मेळूंक ना. सो आमकां तें एग्जिबिशन डायरेक्ट दिल्लीकूच व्हरचें पडलें. आनीक दिल्लीक आमकां भरपूर प्रतिसाद बरो मेळ्ळो. आमकां खुबशे आर्ट क्रिटिक्स आयलेत आनीक ते हाजे कडेन कोइन्सायड जाल्ल्यान कितल्योश्योच इंटरनॅशनल गॅलरीजूय येवन ते विजीट दिवन गेल्ले आमच्या एग्जिबिशनाक. प्लस नामांकीत आर्टिस्ट लायक चिंतन उपाध्याय, मागीर जी.आर. हिरण्या, एमिनंट आर्ट क्रिटीक भारद्वाज, अशे कितलेशेच आर्टिस्ट तांच्यांनी विजीट दिवन खूब एप्रिसिएट केले आमचे वर्क्स. प्लस लोकल गॅलरीजूय आयिल्ल्यो, कितलेशा इंटरनॅशनल गॅलरींतले आयिल्ले, प्लस आर्ट क्रिटीक लायक एल्स व्रिंज, ती एम्स्टरडॅमची नामांकीत गॅलरी ओनर कम आर्ट क्रिटीक आनी कलेक्टरूय बी. अशें कितलेशे आमकां जेन्ना तांचो इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की आमकां दिसलें जेन्ना थोडे खुबशे वर्क्स हातूंतले विकपाकूय गेल्ले आमचे. आनी जेन्ना आमचे थोडे वर्क्स जेन्ना गोंयांत येतले तेन्ना आमी विचार केलो की हाजो एक शो गोंयांत करूंकूच जाय, कित्याक आमचे गोंयचे जे खुबशे आर्ट लवर्स आसा तांकांय एक संदी मेळुनी आमचे वर्क्स पळोवपाक. म्हणटकच ताजेरूच आमी सगळे डिस्प्ले करपाचो विचार केलो. तुमी 16 आर्टिस्ट हे सगळे मेळून डिस्प्ले केल्लें आसा आनीक हें क्युरेटेड एग्जिबिशन आसा. ताजे बद्दल थोडें सांग. म्हणजे जॉनी एमेल हो नांवाजलेलो असो क्युरेटर आनी आर्ट क्रिटीक. सांग कशें सिलेक्शन जालें, कशे तरेन हो प्रोसेस जालो, कारण हांगच्यान गोंयच्यान दिल्ली व्हरप आनी दिल्ली सक्सेसफूल जावप हातूंत भितर एक मोठो वांटो आसपाक जाय कोणाचो तरी. कितें जालें, जेन्ना आमी सगळेशे आर्टिस्टांनी जेन्ना विचार केलो तो शो करपाचो, आनी जॉनी एमेल हो नामांकीत आर्ट क्रिटीक एज वेल एज क्युरेटर, तांच्यांनी आमचे सगळे वर्क्स पळयले आनी ताका ते खूब आवडले. सो तो खूब ताका उमेद जाली की वर्क्स दिल्लीन दाखोवचेच अशें. आनी तांच्यांनी ती गॅलरी कडेन आमचें सगळें उलोवप बी जालें आमचें. मेन आमकां हें आशिल्लें की फायनान्स. जेन्ना
इतलें पयस एग्जिबिशन व्हरप खूब खर्च खूब आसता तातूंत खूब बरें डेलिकेट स्कल्पचर आनी बरें स्कल्पचर आशिल्ले तशेंच आदी विशाल संतोशाचे मागीर सुबोधाचे आशिल्ले पेंटिंगां कशे भशेन व्हरपा जातालीं पूण स्कल्पचर व्हरप खूब डिफिकल्ट आसता म्हणटकच आमकां तो स्पेशल गाडी करची पडली ट्रक आनी ते सगळे लोड करून व्हरप हातूंत खर्चूय खूब आशिल्लो आनीक डिस्टन्स जॉग्राफिकल डिस्टन्सूय विचार करत जाल्यार तातूंतय भरपूर हें आशिल्लें आनी दिल्ली सारकें जेन्ना ते हातून कॉइन्सायड जातालें आमचें आर्ट समीट वी वर एक्सपेक्टींग मेनी गॅलरीज टू कम सो आमचो एग्जिबिशन इतल्या लेवलाचेर आसपा जाय आशिल्लें की इट शूड मॅच देयर स्टँडर्ड म्हणटा तातूंत कॅटलॉग आशिल्लो म्हणजे खुबश्यो सारके जे आशिल्ले स्टँडर्ड्स ते आमकां मेनटेन करचे पडत म्हणटकच आमी आर्ट एंड कल्चराक प्रपोजल दिलो की आमकां मातशें फायनान्साक हेल्प करचो म्हणून ह्या बाबतींत वीच दे डीड तांणी आमकां रोखडो फायनान्स बी हें करून दिलो ग्रांट्स सँक्शन केले आनी तातूंतल्या हातून आमचे गोंयचे नामांकीत आर्ट कलेक्टर आनी आर्टिस्ट आर्ट लवर साइश्ता थापर तांच्यांनी आमकां आर्थीक मदत दिली ह्या बाबतींत जॉनी एम.एल. ताजे खुबशे हें आसा दिल्लीन बरे कॉन्टेक्ट्स आसा ताजे खुबशे क्लायंट्सूय आयले थंय आनी ताजे तो नामांकीत दिल्लीनूच आशिल्ल्यान आमकां ताजे वयच्यानूय आनीक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी शो बरोच जालो आमचो दिल्लीक खूब रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो मेन म्हणजे गॅलरीं कडच्यान जेन्ना आमचें थंय एग्जिबिशन चालू आशिल्लें तेन्ना जे गॅलरींतले आनी तेंचे आर्ट कलेक्टर्स आयले तांच्यांनी खुबशे वर्क्स आमचे विकतूय घेतिल्ले आनीक तांचे अजून आमकां इन्क्वायरी सुद्दां खुबश्या आर्टिस्टांक येतात की तांचें कितें नवीन काम आसा जाल्यार तें धाडून दिवचें म्हणून आनीक आतां तांचोय बी विचार आसा की आमचे वर्क्स थोडे व्हरून तांचे गॅलरींनी थंय डिस्प्ले करपाचे अशें हें आसा म्हणजे खुबशे आमचे भितर आर्टिस्टांक हें आयल्या तेंचे इन्विटेशन्स आयल्या आनी ह्या शोआन अनेक अशे मिडियम्सांनी आनी अनेक अशे तरेचे वर्क्स दाखयले म्हणजे थोडे तुमचे स्कल्पचर्स आशिल्ले थोडे प्रिंट्स आशिल्ले थोडे पेंटिंग्स आशिल्ले अशे एक्लॅक्टीक मिक्स आशिल्लो असो तुमकां दिल्ली वतकच दिल्लीचे थंय आर्ट फेअर चालू आशिल्ले किंवा अनेक गॅलरीज आशिल्ल्यो ताजो डिफरन्स आनी गोंयच्या आर्टा मदीं डिफरन्स तुका कितें जाणवलो आतां जें कितें आसा आयचे नवे ट्रेंड जितलें चलता तितलेंय आमच्या शोआन आशिल्लें म्हणटकच आमकां प्रसिद्धात ताकाच लागून चड बरो मेळ्ळो जें कितें आर्ट फेरान जें दिसतालें जें कितें नवे नवे मिडियम आशिल्ले जशें विडियो इन्स्टॉलेशन तें आशिल्लें आमचे कडेन स्कल्पचर ते आमी हांगाच डिस्प्ले केल्ले आशिल्ले खंयचे नवे जो मिडियम आशिल्लो तितले सगळे मिडियान काम आशिल्लें रायट फ्रॉम सिंपल पेन एंड इंक ड्रॉइंग टू मॉडर्न हें न्यू एज मिडिया सच एज विडियो इन्स्टॉलेशन ते अंडर वन रूफ सगळेच एक्झिबीट जाल्ले म्हणटकच लोकांक चड उत्सुकता जाली एक्झिबिशनान अशें कितें आसता तें पळोवपाक आनी ताकाच लागून आमकां हें बरें आशिल्लें तातूंत आनी गोंयचे आतां गोंयचो शो इनॉग्रेट जाल्यार खूब दीस जाले जाल्यार हाजो रिस्पॉन्स तुमकां आतां कसो दिसता गोंयांतूय बरो मेळ्ळा आमकां रिस्पॉन्स इनॉग्रेशनाकूच खुबशे लोक येवन गेले तांचोय पॉजिटीव खूब आसा रिस्पॉन्स आनी हाज्या फुडलो तुमचो प्लॅन्स कितें म्हणजे हेच सोळा घेवन करतले काय तुमी आनी कोणाक आपयतले सोळा अशें बोंड हें ना बावंड अशें ना पूण वी आर ओपन टू ऑल दीस आनी कोण जे नवे बरे आसात आर्टिस्ट तांकां इनवायट करतले आमी आमचे बरोबर एक्झिबीट करपाक आनीक खुबशे बरे प्लॅन आसात आमचे अंदू कितें गोंयचे 50वें वर्स आसा लिबरेशनाचें ताच्या आदारीत आमी आनी एक एक्झिबिशन करपाचो विचार केला आनीक अशें कितलेशे आनी थोडे वर्कशॉप्स बी करपाचे प्लॅन आसात ग्राफीक वर्कशॉप मागीर एक असो पेंटींग वर्कशॉप प्लॅन्स खूब आसा ऑन द एनवील सो लेट्स सी हाव इट अनफोल्ड्स वर्काचें टायटल आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका जे हांवें गोवन जे आमचे सिमेट्रीज आसा तेंच्या वयल्यान बोरो केल्ले आसा आनी ह्या वर्कान जायते रेफरन्सीस यूज केल्ले हांवें रेफरन्सीस फ्रॉम न्यूज मास मिडिया एंड फ्रॉम आर्ट हिस्ट्री अशे रेफरन्सीस घेवन काम केल्लें आसा जो म्हाजो मेन कन्सेप्ट वर्कान आसा तो हांव थीम अग्लीनेस ह्या कन्सेप्टाचेर काम करता जी की
एक्झॅक्टली ऑपोजिट टू ब्युटी जी अग्लीनेस. तुम्ही पहिल्यात असतले की जसे की तितून भरपूरचे इमेजीस आसा जे डेड फिगर्स जावं कोण कोणाक तरी मारता अशे कशे हांवें यूज केल्ले आसा. म्हटल्यार म्हाका ते चड एक्चुली आय फायंड इट इंट्रस्टींग and I always depict this kind of images in my work. So basically my works are like, I thought about the focusing on nature in Goa and showing the other side of Goa. And then basically I'm trying to show a little mining issues and construction issues that are happening in Goa. So through my work I was trying to portray that. So on this work, like I've shown, like in other words, like when when I travel some years back, I used to see nice green mountains, and nowadays I don't get to see that. Either I see the mountains dark, they're all red, so I basically say Goa is bleeding kind of thing. And then even there is all concrete on the mountains. So that is what I wanted to show in my work, and then to some extent I've been successful in showing that. And then this process will probably continue, or work in a different way. So basically expression and gestures what I'm trying to show in my work. मोस्टली माझे वर्क पयलींचे आहा ते फिगरेटिव्ह आसताले, म्हणजे कॉम्पोजीट फॉर्म आसताले, एनिमल आनी ह्युमन हेंचे कॉम्पोजीट यूज करतालो. आनी खूब जाणांक दिसलें की सडनली एलिफंट कसो येयलो म्हणून म्हाज्या वर्क्सान. ह्या स्पेशल दिल्ली शो खातीर हांवें ही लेटस्ट सिरीज डिस्प्ले केल्ली, एलिफंट सिरीज. आनी हत्ती हरशी पयलीं पासून खूब जाणांनी काडलेले आहा ऑलरेडी हत्ती वेगवेगळे हितून. पूण जेन्ना हांव काडटा तेन्ना हो हत्ती म्हाजो आसता. आनी म्हाज्या हेजे फाटल्यान हें आसलें की जेन्ना स्टार्ट केलें एलिफंट काडपाक, आनी जेन्ना ते प्रोसेसान आसलो डेली वर्क्स धाडपाचे हे बी, तेन्ना एक सोनेपूर म्हणून एक UPन एक ह्या जंय व्हडलो एनिमल फेअर जाता. थंय सगळे आपआपले जनावरां आहा ती विकपाक हाडटा थंयसर. आनी भितून हत्ती आहा तो म्हणजे चड प्रमाणान हत्ती विकप थंय जाता. आनी त्या खातीर जे हत्तीचे ओनर आहा ते आपआपले हत्ती घेवन, कोणाक परवडना ते चलत येवन कितलेशे डिस्टन्स क्रॉस करून ते थंय मेलाक पावतात. तशें म्हाजें आसलें की जेन्ना हांव हे म्हाजे हत्ती म्हणजे वर्काक इतलो प्रेम आनी तो इतलो पॅकींग करून धाडप दिल्ली, हे एक तरेचें मायग्रेशन कशें फ्रॉम गोवा टू दिल्ली. आनी हितून म्हाजो रोल एक आसलो की आर्टिस्टूय आनी एक माऊथ आसता जो हत्ती चलोवपी आसता